मंत्री दिगंबर कामत हांणी मडगांवांत चालू आशिल्ल्या नव्या मार्केट प्रकल्पाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। कामाची गती आनी दर्जो पळोवपा खातीर खंयच्याय वेळार येवन कामाची तपासणी करतलो म्हूण मंत्री कामत हांणी शिटकावणी दिल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। हांव मानता म्हणून हांव मार्केटाक येता, म्हाका इंटरेस्ट आहा हे मार्केट बेगीन जाल्लें, म्हजें दुकान ना सो तुमी पळोवपाक आयिल्ले काम कशें चलता तें पळय। हांव कंप्लीट जाय पर्यंत पासय मारतलो खंयच्याय टायमाचेर, शॉर्ट नोटीस पळोवपाक काम चलता काय ना तें सारकें चलता, कारण आतां दुकानां बंद आहा जाल्यार 2 तारीख पर्यंत दुकानां चालू जावपाक जाय तांची। म्हणजे मार्केट सारकें काम सांगता त्या प्रमाणे करता काय ना, ते इंजिनियरांक सगळ्यांक जागोवचें पडटा, त्या शिवाय जाग्यार पडना ते, म्हणून हांव येता। इतले बरें करून मदीं तुमी पत्रे बित्रे अशे पुसलेले आसात आनी कितें आसा ते सगळें करतले, काडटले तुमी। ही शेड पळय, हय बाकीचें काय पळयनाका, सद्या पयलीं ही शेड पळय वयर ते मागीर दोळे म्हाका ते कितें आसा तें मागीर ते करतले। पयलीं हे सगळें कंप्लीट जालें, मागीर फकत फॉल सिलींग कितें येवपाचें, लायटींग येवपाचें, खूब काम आसा। सगळें गेट नवी जावपाचें, सगळें टायल्स आहा, सगळें आसा।